हे आदर्श कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन ऑर्गनायज केल्लो आसा. ताचे पयलीं हांवें समाजीक कार्यावळी ह्या संस्थेन रावयल्ली आसा, जे एसएससी बोर्डान म्हणजे एसएससी पास जाल्ल्या भुरग्यांचो आमी भोवमान करताले. ताचे नंतर आमी पोंडा तालुका सिंगींग कॉम्पिटिशन ही स्पर्धा ह्या संस्थेन दवरिल्ली आसा. तशेंच ह्या संस्थेन बाकीच्यो कार्यावळी तातूंत तितली कमी जायना. गांवांत बरे कोण आसा जे श्रम घेवन मेहनत घेवन आपले आनी भुरग्यांचे पोट भरतात आनी दुसऱ्यांक देख घालून दितात, अशे एक दूधकार आनंद गावडे हो दूधकार हो खूब जाणांची सेवा करता हांगसर बांदोड्यार. ताका आमी भितून काडलो आनी पात्रांवांक सांगलें अशें अशें आसा म्हणून. पात्रांव म्हणून गो हेड करा तुमी. ताचो आमी भोवमान केल्लो आसा. गांवांत एक जाणटो जो 85 वर्सांचेर आपले हॉटेल चलयतालो तो हिरो नायक, ताका सोदून हाडून आमी ताचो सत्कार केलो. तसोच गांवांत एक ज्येश्ठ नागरीक म्हणून नायक हो आशिल्लो, तो सर्गेस गेलो आतां ना तो, ताचो आमी सत्कार केल्लो आसा. आनी हेजे फुडें आमचो हावेस आसा की बांदोड्या किंवा मडके मतदारसंघात जे कोण बरे व्यक्ती आसा, जे समाजाक पावता, समाजाक देख घालून दिता, असले लोकांक आमी सोदून काडपाचे आसा आनी तांचे एक उत्तेजन आनी बरें करून लोकांक देख दिवची अशें आमी ठरयिल्लें आसा. आमचे बोर्डान ठरयिल्लें. बऱ्या मोठ्या टॉपिकाचेर डिस्कशन गोंयांत सुद्दां जे चालू आसा सध्या की वायनाड सारकी परिस्थिती गोंयांत जावची न्ही, आनी ह्या खातीर आमी आमचे दोंगर, आमचे कुळागरां आनी आमचे सगळीं झाडां सांबाळून दवरपाक जाय आनी चडांत चड झाडां लावपाची बीन गरज आसा. आनी त्या उपक्रमान आज आदर्श कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी मुखार सरता हें आमकां बरें दिसता. आमचो सदांच ह्या असल्या उपक्रमाक तेंको आसतलो. हेंच करता आसतना आदर्श कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी म्हाका खबर आसा, कारण हांवें ज्यो केसीस बीन पळयता, खुबशे लोकांक मदत करता. पूण आमकां हांगा बांदोड्यान सद्या एक फार्मर्स एसोसिएशन, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जावपाची खूब गरज आसा. कारण खुबशी पडींग शेतां आमची हांगा आमकां दिसता. हांगाच आमकां मुखार जर पळयत जाल्यार कितले पडींग शेत दिसता. आनी हें जर शेत आमी रोयलें आनी आमच्या तरणाट्यांक जर आमी क्रेडीट सोसायटीच्या थ्रू फंडींग करून तांकां मुखार काडलें आनी हें शेत रोवपाक मदत केली जाल्यार एम्प्लॉयमेंट खुबसो तयार जावपाक शकता. हांव परत सगळ्यां कडेन मागतां, आमचे दोंगर सांबाळा, आमची झाडां सांबाळा, कारण केन्ना खंय लँडस्लायड जावन खंयचे कुटुंब त्रासान पडत हें सद्या समजपाक येना. त्या खातीर असले उपक्रम तुमी खूब राबयात आनी आमचो तुमकां सदांच तेंको आसतलो. देव बरें करूं. खूब बरी गजाल क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन आज हांगा घडोवन हाडल्या. आनी म्हाका याद जाता जवळ जवळ 15-20 दिसां पयलीं बाब सदानंद बारसेकरांनी फोन केलो की असो प्रोग्राम करपाक जाय. आनी ट्रस्टा तर्फे जो आमचो माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आसा त्या तर्फे आमी कितें हातभार लागू शकता, कारण एक कार्यक्रम असो घडोवन हाडपाक पयलीं म्हणजे एक फुडाकार घेवपाक जाय. त्या खातीर आदर्श क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे सगळे मेंबर्स आनी कमिटी मेंबर्साचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी तांणी बरो फुडाकारच घेतलो आनी ताका हातभार गव्हर्मेंटा मार्फतूय थोडी झाडां आमी उपलब्ध करून दिवपाक प्रयत्न केलो. त्याच बरोबर काही मोजकी झाडां जाय आशिल्लीं ती आमी ट्रस्टा तर्फे दिवपाचो प्रयत्न हांगा केलो. आनी आज पार्टिसिपेशन पळोवन आनी बरें दिसता, कारण वन महोत्सव खूब जाता. आतां तुमी फाटले 2 म्हयने जर पेपरार पळयलें, दर दिसा किंवा दर आदल्या दिसा एक वन महोत्सव जाता. पूण प्रत्येक वन महोत्सवाक जर अशें पार्टिसिपेशन मेळ्ळें जाल्यार नक्कीच जशें म्हणजे टिचरीन म्हटलां की वायनाडची परिस्थिती गोंयांत कशीच जावपाची ना. कारण प्रत्येकान आपापल्या परीन एक तरी झाड लायलें आनी ताची देखरेख घेवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण आमी जेन्ना पंचायत वाठार किंवा इतर क्षेत्रांत झाडां प्रोग्राम करता, खुबशे जाण घेवन वता,
पूण मागीर ताची देखरेख जाता की ना हें पळोवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर आयचे जितले ह्या वन उत्सवाक जितले पार्टिसिपेट केला, जे जे झाडां वतले ताणें नक्कीच जी झाडां लायता ताची देखरेख घेवची, ती बरी कशी जातली, ताका मागीर मॅन्युअर आसत किंवा इतर काही गोश्टी लागतात त्यो सगळ्यो घालून बरें झाड तयार जातलें ही देखरेख सगळ्यांनी घेवची अशी सगळ्यांक विनंती करता. त्याच बरोबर क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण आज एक आकस्मीक तुमी म्हजोय गौरव हांगा घडोवन हाडलो. खरें म्हणजे अजून काम खूब करपाचें आसा. तुमी खूब पयलीं हांगा गौरव केलो, पूण नक्कीच तुमी एक कामाची देख दाखोवन दिल्या बद्दल तुमचे चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमची साथ अशी लागून फुडें मुखार बरें काम सोसायटी मार्फत त्याच बरोबर लोकां पर्यंत पावोवपाचो म्हजो आनी आमच्या सगळे साथीदारांचो प्रयत्न आसतलो. असो कार्यक्रम राबोवप ही सोपी गोष्ट आसना, कारण लास्ट 32 वर्सां कसले ना कसले कार्यक्रम घडोवन हे संस्थेन आपलें नांव दवरलेलें आसात. आतां जे तरेन काब्राल बाबान म्हटलेलें की जे गांवांत दूदकार च्याकार हेंचे सत्कार केलो, पूण तितून एक सत्कार जालो तो विसरलो, जी नर्स आमी लास्ट अशें म्हणटा वैजीन, जे आदले पयलींच्या काळान जेन्ना डॉक्टर नाशिल्ले त्या टायमार घरान बाळंतपण जातालें, त्या टायमार तुमी तसले वैजिनीक हाडून सुद्दां तुमी हांगा तेचो सत्कार केला, कारण तुमी खूब कौतुकाक पात्र आसात. अशे लोक सोदप, तेंचे सत्कार, तेंचो सन्मान करप, कारण तेणी केल्ल्या कार्याची तुमी योग तोखणाय दवरून तेंची तुमी सन्मान केले, त्या खातीर तुमी सगळ्यांचे मनकाराचें नांव देव बरें करूं. कारण तुमी सगळे आसा ते यंग ब्रिगेड, कारण तुमी आसा ते कोण भितर यंग ना, त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक नमूद करता तुमी यंग ब्रिगेड. कारण जे कार्य तुमच्या हातीन घडलां ते आयच्या युवा पिढीच्या हातीन घडोवंक शकना, कारण तुमी सगळ्यांची देखरेख दवरल्या, सगळ्यांक याद काडले आनी तुमी तांकां सगळ्यांक मान दिले जाता. आयज वन महोत्सव हो कार्यक्रम आमकां दिसता की एका मनशान वर्साक 2 झाडां तरी लावची, कारण जो आयचो एनवायरमेंटल जर आमी पळयलो जाल्यार हर एकटे व्यक्तीन ती झाडां लावप आनी ताका वाडप. कारण खूब आमी गोश्टी पळयल्या की आमी खूब अशी फंक्शनां केल्या, जेन्ना आमी झाड लावन वयता आनी 2-4 दिसांनी पयलें तें हुमटून कोण तरी उडयल्यार सायडीन उडयलेलें दिसता, कारण तेची देखरेख कोण करिना. कारण हर एकट्यान आपल्यान आपलें कर्तव्य जाणून घेवचें, 2 तरी झाडां लावची, ती झाडां वाडयची, जे करून आमी फुडले आमचे पिळगे ती तरी दवरतले. कारण आयचे आमी जे पळयतात आमच्या फुडल्यान जे आमे जे पणस जे व्हडले व्हडले आसात, कारण आमचे कोण तरी आजे पणज्यांनी लायल्ले ते आमी आयज खातात, ते पळयतात, म्हणून आमकां ते पळोवंक मेळटा. आनी आमी जर अशें जर आमचे फुडले पिळगे कितें जर पळोवपाक दितले ते आमी अवश्य लावपाची गरज आसा. अशी झाडां लायात, वाडयात. जे उपक्रम आयज क्रेडीट सोसायटीन वेले वन महोत्सव करचो आनी लोकांक तेजे बद्दल अवेरनेस करून तांकां तेंची जाणीव करून दिवची अशें तांकां दिसलें. खरेंच तुमी कौतुकाक पात्र आसात, कारण लास्ट आमी एप्रील मे म्हयनो पळयलेलो की अबाव 40% टेम्परेचर जालें. पण टेम्परेचर जावपाक कारण कितें की आमची झाडां बेडां आमी नश्ट केल्लीं आसा, ती नश्ट जाल्ल्या कारणान हो टेम्परेचर वाडलेलो आसा. कारण आमकां फुडल्या पिळगेक जर असोच आमचो पयलू सद्दां नॉर्मल टेम्परेचर उरतालो 23 ते 28 हितून, असो टेम्परेचर जर उरतलो जाल्यार अशी झाडां बेडां लावपाची खूब गरजेची आसा. तुमी नक्कीच हें करतले अशें हांव आस बाळगितां म्हाका आपूण. 1965 UK पण जातिल्ल्यो म्हाका याद जाता. आमचो रोहिदास सर आसतना एक सुनिताक खबर आसतलें, ती आमकां महालक्ष्मी फुलां दिवपाक लायले. हांव तेन्ना ल्हान तेन्ना कुडीन ल्हान, आनी थंय आमचें फंक्शन जालें. बांदोडे लायक 1965 आयलें, तुमकां खबर आसता. 1965 आमच्या महालक्ष्मीच्या देवळान फंक्शन जालें आनी भाऊसाहेब बांदोडकर थंय येवन रोहिदास सरान तेन्ना सरपंच, आनी रोहिदास सर आमचो थंय आयिल्लो आनी तांकां थंय घेवन येवन थंय आमकां लायक दिलें. आनी तें भाग्य चेंज करपाचें भाग्य आज म्हाका मेळ्ळें. हो म्हजो अभिमान. आनी फाल्यां येता योग्य फाल्यां तांची पुण्यतिथी आसा. एक बरें गोंय निर्माण करपा खातीर ताणें प्रयत्न केलो. त्या खातीर सदांच ताजे जे मनांतले विशय आसा ते घेवन आमी मुखार वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आज म्हाका तुमी हांगा आपयलो, मुजमान राखलो, त्या बद्दल मन पसून हांव तुमचें अभिनंदन करता. आनी हांवें पयलींच डिक्लेअर केलां, म्हाका दिसता गणपतानूय कितलींशींच झाडां दिल्यात. 300 झाडां प्रत्येक शेतकाऱ्याक दिलां. आनी कितले 360 झाडां
फक्त शेतकरी असे जर शेतकरी कोणी असा आणि एक तर सदानंद पार्सेकराकडे नाव दिवचे क्रेडिट सोसायटीकडे नाव दिवचे म्हजे कडेन दिवचे मिथिला कडेन दिवचे सरपंच जिल्हा तसो जर शेतकरी खरेंच झाडां रोवन जशें आमचो सदानंद पार्सेकराचे तोखणाय बाबराम कुंकळकारान केली आणि ताणें सांगलें ताणें झाडां कशीं रोयल्यात ती आणि तशी जर तुम्ही कोणी झाडं रोयतले तुमची जागा आसा एक 500 स्क्वेअर मिटर आसूं किंवा 10,000 स्क्वेअर मिटर आसूं ताच्या फाटल्यान उबें रावपाचें काम आमी पंचायत आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट करतलो ह्या बद्दल दुमत ना तें तुमी करून घेवचें कारण शेवट फळ मेळप आनी तें मेळोवप हें आमचें कर्तव्य आनी तो फळ मेळोवपा खातीर आमी प्रयत्न करचें अशें नमूद करता परत एकदां सगळ्यांचे अभिनंदन करता आभार मानता आणि येणाऱ्या काळात बरी विकासाच्या कामां बरोबर संस्कृतीची कामां हातात घेऊन मुखार वचूया अशें नमूद करता आणि म्हणजे 2 शब्द आवाज घेता जय हिंद जय कुमार Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.